सर्वे ही डिजिटल 3D सर्वे नवे विलेजी ऑब्जेक्ट केल्या कित्याक देर आर मेनी रिजन बिकॉज विलेजर्स डोंट नो ते नोणाय मॅरीड आनी डिमॅरीड कितें एक जालें दुसरें कित्याक नवे विलेजीको सर्वे कोताय एर विलेज्यो नवे कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक येल नाय तिसरें आमी जाणाय ते प्रमाणे म्युनिसिपालिटी एरिया आनी पॉप्युलेशन पावना सेंट्रल गव्हर्मेंटा ही स्कीम घेवपाक तेका लागून ह्यो सरावंडींग विलेज्यो म्युनिसिपालिटी घालूंक जाय कित्याक सेंट्रला ही स्कीम घेवपाक इट इज क्लियरली मेन्शन कोणा फायदा ही सर्वे करून आनी 50 years पयलीं सर्वे केलोली तेजे डिस्प्यूट आहाय ते कितें कोर्टान नॉलिफाय जावंक तेका लागून आमकां मॅरीड आनी डिमॅरीड ही सर्वे जाण जावचे जाय तेका लागून आमी रेजोल्युशन प्रपोज केलां ड्रॉप करपाची सर्वे ओपोज नाका ही सर्वे हिंगा आमगे दुबय विलेजी तो वाड्या किरबाट वाड्या एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट जाला आनी ते स्टार्ट जावपा पयलीं मागीर आमकां कांय खबर ना कांय आयडिया ना कितें स्टार्ट जाला कितें जावपा आहा तें आमकां दिसलें 2 बिलां येताय न्हू इतलें आमकां इन्फॉर्मेशन पावलेलें 2 बिलां येताय म्हूण थिंगा पूण मागीर आमकां इन्फॉर्मेशन पावलें थिंगा 18 फ्लॅट्स येताय म्हणून आम इंटरनल रोडाक हे थिंगा 18 फ्लॅट्स आम विलेजाक कितको हें करपा एकोमोडेट करपा जाताय थिंगा ती आमगे कांय हें न्ही सिटी एरिया कांय न्ही ती हिंगा पडटा ती आतां विलेज एरिया हितू व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर येता म्हूण आनी आपूच जालें हिंगा येताय ते 18 फ्लॅट्स येताय थिंगा आम वचोन दिसालें हिंगा 18 फ्लॅट्स कितको बांदिता आमकां पंचायत राज एक्ट कायद्या भितर कितें आसा तितू भितर आमी सारकें समजून भासाभास करून गांवांत कितें बरें तें घेवपा जाय आपणावपा जाय हेच म्हजें म्हणणें आशिल्लें जो जेन्ना मनीस इलेक्शना उबो रावता ताका खबर आसपा जाय आपलें कार्य कितें आपली जबाबदारी कितें तें मागीर हिंगेन 11 वाडे आसा म्हणून 11 बसांचे कायदे करनाका आमची तकली फुटता आमी कितें येता भावार्थांनी विश्वास दवरला इन द संविधान इन द रूल बूक एंड इफ इट इज नॉट विद इन द रूल बूक जाय तेन्ना रूल बूक दाखयता आनी जाय तेन्ना मागीर कितें तानाशाही हे चलचें ना proposed we had put the audit report. We had put the audit report, wherein the audit report we had different compliances to be done. Village Panchayat Nuve is already is on its way to give its compliances. The various shortfalls which were there. Besides that, we have an annual budget which has been proposed for an amount of 7 crores. 7 crores 51,682 with an expenditure of 6 crores 75,000 and a probable savings of 12 lakhs 76,682.12 rupees. Besides that, there was a major issue which came to our mind today in the developmental proposals, wherein we have rejected the Naksha. We have rejected the Naksha on the basis of one thing, that there is a lot of fright among the locals that their vacant land may be taken up by the government. Village Nuve may be a part. Village Nuve may be a part of the municipality. That is what they do not want. We do not want to come under the levying of heavy infrastructural taxes and all. So therefore, we have rejected the Naksha.